तिसवाडीची टेंटेटिव्ह पळोवया आणि मागीर आमी मुखार या. तिसवाडी आमी स्टार्ट करया पणजे सावन, जाचेर म्हाका दिसता पुराय गोंयचें लक्ष आसा. सो पणजे इट लुक्स लायक एब्सोल्युटली सिमिलर. 2012, 2017, 2022 एब्सोल्युटली सिमिलर पर्सेंटेज. व्हडलो चेंज आमकां कांयच दिसना. नेक्स्ट आमी पळोवया तालिगांव. तालिगांव पळोवया. तालिगांव जर पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट सिमिलर. व्हडलो दिसना. हे लास्ट जे टेंटेटिव्ह फिगर्स आसा दॅट मे चेंज गो अप बीट डावन, बट 3 to 4% फरक इन तालिगांव. 81 2012, 2017 81 आणि आता 77, 78 हाजे मदीं. ताजे उपरांत आमी पळोवया सांतांद्रे. सांतांद्रे इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. अगेन सिमिलर झोन, नॉट अ ह्यूज चेंज. 78 परत 79 आणि 80, 81 असोच ही पर्सेंटेज आसा 2012, 2017, 2022. नेक्स्ट आमी पळोवया कुंभारजुआ. नेक्स्ट आमी पळोवया कुंभारजुआ. अगेन 83.54 2012, परत 82.20 2017, 2022 परत अराउंड 79. सो ते 3 ते 4% फरक. एंड दीज आर टेंटेटिव्ह फिगर्स. सो त्याच झोना भितर आसा पर्सेंटेज. आनी ताजे उपरांत लास्ट पळोवया सांताक्रूज. सांताक्रूज कितें आसा तें पळोवया. आनी सांताक्रूज इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आमकां एक 5% तरी डीप कंपेर्ड टू 2017 आमकां दिश्टी पडटा. मनोज गो अहेड. येस. आता ओदोळच्या नांवाची एक थियरी तुमकां सांगता. ती थियरी आता प्रूव जाता अशें म्हाका खंय तरी दिसता. कारण प्रत्येक कडेन ट्रेंड इज द सेम. ज्या ज्या कडेन कॅन्डिडेट्सान लेबल चेंज करूंक ना, पार्टी चेंज करूं ना आणि थंय थंय प्रस्थापीत आसा, त्या प्रस्थापिता विरुद्ध चड मतदान जाला. ज्या ज्या ठिकाणी पार्टी चेंज केल्या कॅन्डिडेटान थंय इट सिम्स टू बी कॉन्स्टंट. आणि जर आमी तिसवाडीचे जर 5 मतदारसंघ पळयले, तातूंत फक्त एक कुमारजुआ जर सोडलो जर जायत, तरी लक्षात घेयात कुमारजुआ कॅन्डिडेट वॉज एन इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट फ्रॉम दी काँग्रेस आणि लास्ट मिनीट तो बीजेपी कॅन्डिडेट आशिल्लो गेल्या वेळाचेर. सो कुमारजुआ एक जर सोडलो जाल्यार सांताक्रूज, सानांद्रे, तालिगांव आणि पणजे हातूंत काँग्रेस जिखिल्ले आणि काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आज थंय बीजेपीचे कॅन्डिडेट म्हणून थंय आसात. सो हो तुमकां प्रस्थापिता विरुद्ध जरी मतदान जर जाला जाल्यार तें सुद्दां कळचें ना. कारण तो वोटींग हायर पर्संटेजान दिसपाकूच जाय अशी गरज ना. आणि हियर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. इवन इफ देर इज अ चेंज इट विल नॉट बी नोटिस्ड. पण एक लक्षात घेयात, जेन्ना आमी हे 5 मतदारसंघ म्हणटात, त्या 5 मतदारसंघांनी जे हेवीवेट कॅन्डिडेट आशिल्ले, जे सामके दोळे बंद करून खंयचे कॅन्डिडेट जर तुमचे जिखता जाल्यार पयलीं समजा एक म्हयन्या पयलीं हांवें ओदोळ जशें म्हणलां तशें तुमचे पणजे बाबू जिखतलो, बाबुशाची बायल मिसेस मॉन्सेरात जिखता, कुमारजुआ मिसेस मडकयकर जिखता. आणि हे सामकें व्हेरी व्हेरी क्लियर आणि व्हेरी व्हेरी रायटींग ऑन द वॉल वॉज एब्सोल्युटली क्लियर. बट गेल्या एक म्हयनोभर जर तुम्ही पळयला आणि तातूंत गेल्या 15 दीस जशे हेवीवेट्स व्हडले लिडर जरी देंवले जरी जाले जाल्यार ह्या सगळे कडेन लढती जाल्यार सामक्यो अटीतटीच्यो जाल्या टू सच एन एक्सटेंट की ताळीगांव 6 वरांचेर इलेक्शन सोंपलें, पोलिंग सोंपलें आणि 6 वरांचेर थंय काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटान 15 ते 20 मिनटां फुगोट्यांचो फोक केलो. आतां हो फोक काय ते बेटात तो बार तो आतां आमकां मागीर 10 तारखेक कळूं येता. पण इट सीम्स दॅट प्रस्थापितांक ह्या वेळाचेर झगडचे पडले अँड द फायट्स हॅव नेवर बीन टू इझी. ओके गिरिराज, यू वॉन्ट टू कम इन? I want to come in here. म्हणजे मनोज बाब, I don't know what you are trying to do here, but your theory 1 is a theory which is absolutely baseless and you are just spinning it around. Tell me one thing. Pune there is a change. The percentage has not changed. Taligaon there is no major change. So तुम्ही प्रस्थापिताच्या विरोधान झाला काय फेवरान झाला हे सांगपाक शकना. बरें, if not any other theory, at least have some respect for the survey that Prudent had done. There, Panaji, Taligaon were all 50-50. Even including Kumarzua was showing us 50-50. No, please let me remind you. No. One minute. I will let you complete. Continue. But all these 3 seats were showing 50-50. एक महिना पयली हो जिखतालो, आता चेंज जाला. So म्हाका दिसता these are coming out of your own theories. There is no basis to really say on 10th, yes, we will be possibly on the same show.
we can debate. But I think your theory is absolutely baseless. Let me make a correction. Yeah, Let me go to the Manoj, prudent quickly, and theory. then I'll go to Pandurang, Very quickly, let us go to the prudent survey which my friend was talking about. लक्षात घ्या, जेन्ना आमी पणजे म्हणिल्ले, आमी म्हणिल्ले बाबूश इज इन अनसेफ झोन. आमी जेन्ना ताळीगांव म्हणिल्ले, प्रुडंट सर्वे म्हणटालो की मिसेस मॉन्सेरात वॉज इज इन द अनसेफ झोन. जेन्ना आमी कुमारजुंवे म्हणिल्ले, आमी सगळे म्हणजे तिसवाडीचे प्रत्येक 5 मतदारसंघ आमकां अनसेफ दिसताले. आता म्हणटालो एक महिन्या पयलीं सगळे जिखता म्हणटाले. तो कोण म्हणटालो? ऐकात कंप्लीट करूंक दिया. सो यू कॅनॉट कन्फ्यूज युअरसेल्फ. No, you are confusing. If you listen carefully, then there is no confusion. So हे अनसेफ झोनान आसा अशें क्लियरली सगळ्यांक दिसताले, म्हणजे प्रुडंट सर्वे वॉज सेइंग. आणि इट वॉज व्हेरी ट्रू. पण ज्या वेळाचेर तुम्ही जर पर्सनॅलिटी कल्ट्सचे राजकारण जर आमी गोंयांत जर पळयलें जाल्यार दीस वेर कन्सिडर्ड टू बी हेवी वेट पर्सनॅलिटी, टू डिफिकल्ट टू फॉल कायंड ऑफ एन पर्सनॅलिटी. ऑफकोर्स 5 ह्या कॅन्डिडेटांनी इन्क्लुडिंग बाबूश मोन्सेरातान प्रुडंटाच्या सर्वेची खिल्ली उडयल्ली, सेईंग दॅट दोज हू इवन कॅनॉट कॉन्टेस्ट सोसायटीचे इलेक्शन्स आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. सो आज त्याच बाबूश मोन्सेराताक पणजे घाम गाळोवचो पडटा टू सच एन एक्सटेंट दॅट तालिगांव ही वॉज इवन अनेबल टू गो अँड कॅनवास. ह्याच बाबूश मोन्सेरातान 5 मतदारसंघ आमचे तिसवाडीचे प्रचार करून जिखून हाडटा म्हणून शपथ घेतिल्ली, आणि ताचे पब्लीक ही वॉज पब्लीक अबाउट इट. सो अंडरस्टँड what I am trying to say. What I am trying to say, पणजे तुम्ही जिकात आणि वी विश यू बेस्ट. नाही, मनोहर भाई सुद्धा वतालो घरा, किंवा विश्वजित राणे वता, किंवा मायकल लोबो घरा बसला. I don't know. I mean, I think this theory is not holding up. No, I'll comment. Pandurang, how are you looking at Tiswadi? And then we'll go ahead. जी पर्संटेज प्रमोद तुवें दिल्या, म्हाका दिसता की अजूनय ती वाडूं शकता. पूण हे पर्संटेज पळोवन म्हाका एक अजाप दिसता, कारण कितल्योश्योच पार्ट्यो आसा, काँग्रेस, BJP, TMC, गोवा फॉरवर्ड, आप, RGP आनी उत्पला सारको इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा. इतले आसतना पर्संटेज जर हालोवंक ना वोटिंगेची, जाल्यार ते एक अजापच म्हाका दिसपाक लागला. पूण म्हाजो एक जो फाटल्या काळजाच्यान हांव जी स्टडी करता, हांव जे पळयता, तातूंत म्हाका दिसता की पयली फावट तिसवाडींतल्यान 3 ते 4 नवे चेहरे एसेंब्लीन पावतले, आनी टायम पडल्यार 5 नवे चेहरे एसेंब्लीन पयली फावट एसेंब्लीन ते पावूं शकतात, अशें म्हाजें हें आसा. Okay. Cleophas? Yes, see, if you go to see Silvera, Jennifer, Babush, Madkaikar, and in Sant Andre, all the candidates are almost the same. Then there is high profile contests in Panjim, Kumarjua, Sant Andre, very high profile. And still the percentage has dipped, which I expected at least in Panjim. In Kumarjua and Sant Andre, the percentage to come up, because the type of campaign that was launched. So it may also, but I'm saying unless the percentage shift is more than 5%, because these are tentative figures, unless it is more than 5%, no, we cannot actually see no, that this is a significant no, change. all that I'm trying to say is that my old these percentages will not lead us anywhere. I don't think the percentages, particularly if we say that, then by the old theory, all must come back. Because they are all incumbents. Okay. And they are all in the present government. So they should all come back. Yeah. So I don't think... okay. Radhabab, how are you looking at it? See, when you are looking at a constituency like Santandre or Kumbarju, or even for that matter Santa Cruz, and the percentage is less, you must understand that wherever there is a substantial Catholic voter base, the percentage is usually less because a good number are out. They are not available to vote. This doesn't happen in largely Hindu areas. So percentages either remain so or go down because the Catholics don't come to vote, and that means something for the candidates or whoever there are. Now, essentially, as I have said, these percentages mean nothing, and you can draw no conclusion from them. But I must point out that as far as Panjim and Taligaon is concerned, Babush is a leader who has not become a leader due to any political party. He contested first time in 2002 on UGDP ticket. UGDP had zero presence in Taligaon. He won on his own. Every subsequent election, he has changed parties and has won. And he is a very organized fellow. Whether you like, people may not like him, they may say so many things. But I'm yet to see a politician as organized as him. He's perfectly organized, he knows where his voters are, he's got everything in place. Of course, this doesn't mean he is not defeatable. But the reality is, of all the candidates in the fray, he and Vijay Sardesai are the two most well-organized candidates in the field. Okay. And I would expect both Babush to win both Panjim and
Talegaon for himself and his wife on the basis of his own organization, Okay. irrespective of the political ओके party. सुनील तुम्ही कशी पळयता हाजे कडेन म्हाका दिसता हें ओवरऑल चित्र पळयत जाल्यार हांवें सांगला तोच पॅटर्न हांगा जाला. हांगा तांचो कॅडर आनी लिडराचो जो डेफिशियन्सी जाल्या BJPक आज ती तांकां बरीच बॅकफायर जावपाची आसा येता त्या इलेक्शनाक. आनी आमी आतां जरी तिसवाडीचें उलयता उदो गिरिराजान एक कमेंट केलो आनी म्हाका ताका रिस्पॉन्ड करूंक मेळूंक ना, कित्याक आमी जप करून तो ब्लॉक चेंज केलो की बार्देसान केन्ना स्ट्रॉंग होल्ड आसलो काय म्हणून. ही हॅज फॉगटन दॅट बिफोर 2012 डिलिमिटेशन कलंगूट constituency was with Congress and Kalangut comprised also of Saligaon constituency. Aldona was with Congress, which also comprised of Porvorim constituency. Thivim was with NCP and the NCP was an alliance partner of Congress party. And आता coming to specific तिसवाडी म्हाका दिसता पणजे ताळगांवां आनी जे सरावंडींग एरियेन जे कितें जालां प्रत्येक जाग्याचेर तांचो रिवोल्ट जाला आनी तांचो रिवोल्ट सोड तो आमकां कितें डेफिनेटली इट हेज हेल्प्ड अस. बट लोकांनी लास्ट 10-15 वर्सां तेच कितेंय जर जालें तीच प्रॉमिसीस तेच इनकम्पिटन्सी आनी ते आज तांचे BJPचे वोटर कन्फ्यूज जाल्या, पणजेचे वोटर कन्फ्यूज जाल्या, ताळगांवचे वोटर कन्फ्यूज जाल्या, कुमारजुवाचे वोटर कन्फ्यूज जाल्या, सानांद्रेचे वोटर कन्फ्यूज जाल्या. आनी ओवरऑल तुमी मुद्दम पळयात जे जाग्याचेर अश्यो मेजर शिफ्टिंग जाल्या आनी एंटी पिपल सेंटिमेंट जे डिफेक्शन जाल्या ते जाग्याचेर देर इज स्ट्रॉंग सेंटिमेंट्स. वोटर पर्संटेज वाडूंक ना कित्याक जी दे वील हॅव अ मेजर स्लायड डावन फ्रॉम देअर ओन वोटर बेस एंड दॅट इज गोइंग टू गिव अस अ क्लियर एज. सिद्धेश क्विकली म्हाका दिसता ह्या फावटी मेजर चेंज तुमकां पळोवपाक मेळटली दिसवडेन. कित्याक काय म्हणल्यार आमचो जो CM फेस आसा अमित पालेकर तो सांताक्रुजाच्यान येता आनी बेजिकली जे आमी म्हणटात तालिगांवचे सेसील हॅज ऑल्सो वर्क टायरलेसली अगेन आनी दत्तप्रसाद फॅक्टर वील प्ले अ मेजर रोल इन तालिगांव. आता So you are saying again the same point that Sunil is making BJP's own cadre working against BJP. या बेजिकली कशें आसा अगेन हांव कितें म्हणटा BJPचो कॅडर तेजे अगेन्स्ट काम करता ते भायर आमचो मेन ग्राउंड आसा तो स्ट्रॉंग जाला आनी देर इज अ एंटी इनकम्बन्सी ऑल्सो विच इज बीन क्रिएटेड. सो इट इज लायक अ फूल अगेन आमकां तिसवाडीन प्लस पॉयंट आसा की आमी CM फेस ऑलरेडी तिसवाडीच्यान डिक्लेअर केला सो दॅट कॅन प्ले अ मेजर रोल फॉर अस इन तिसवाडी. ओके गिरिराज हाव आर यू लुकिंग एट इट? म्हाका दिसता आतां एक सादें उदाहरण घेवया मायकलाचें. आज जेन्ना मायकल कलंगूट गेलो काँग्रेसीचे काही रिजायन जाले पण हाजो अर्थ असो न्ही की काडर काबार जालो किंवा मायकल आपलो जो BJPन आशिल्लो काडर तो घेवन वचचो ना. म्हाका दिसता जेन्ना लोक भायल्यान येता तेन्ना एक्झिस्टींग काडर काहीसो डिप्लीट जरी जालो तरी ताका भरपूर एडिशनूय जाता आनी खंय तरी तातूंत म्हाका दिसता फुडें वचूंक शकता. एज फार एज दर CM कॅन्डिडेट्स इम्पॅक्ट इज कन्सर्न तांच्या CM कॅन्डिडेटाचो इम्पॅक्ट जर सांताक्रुजूच जालो न्ही म्हाका दिसता खूब जातले. म्हणजे इवन इफ ही एंड्स अप इन थर्ड आय थिंक वी कॅन गिव हिम अ स्टँडींग ओवेशन. म्हाका दिसता 5 4 आमी जिखतले, कमीत कमी 4 जिखतले विथ सांताक्रूज बींग अ 50-50 वेर स्प्लिट ऑफ वोट्स कुड गेट अस थ्रू. ओके ऍक्च्युली डिबेट करपाचो वेळ गेला आणि म्हाका दिसता मतदानूय जाला. आमी आतां 2 वर्सांनी डिबेट करपाची. ओके बरें. पण ना एकूच सांगपाचें दिसता की जे तरेन गिरी सांगता की 5 बार्देसांतले 2 आमी हांगातले 7 2 ताचे उलटे न्हय ताचे पलटे जातले. ताका शॉक भरपाचो सादर I'll go to the next block because this is again a very interesting block. Form a government with all MLAs from the north. What is numbers?